नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। केरी तेरेखोल पुलाच्या कामा विशीं आमदारांक बरयतली पत्र, सांगता सरपंच सुलक्षा तळकर। सरकार कोणाच्या फायद्या खातीर आमच्या माथ्यार मारपाक सोदता। रेल्वे दोट्टीकरणाचो प्रकल्प, गोंयचो एकवट संघटनेन उप्रासला प्रश्न। लाडफे व्हड्या उमेदीन मनयलो विनायक बोर्डेकर स्मृती भजन कीर्तन महोत्सव। कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्लो महोत्सव। कटमगळ दादाचो आशीर्वाद घेवपाक भाविकांनी व्हड्या प्रमाणात केल्ली गर्दी। दर आयतारा लोक देवांक घालतात रोळ। सालेली रंगले ग्रामीण साहित्य संमेलन, नामनेच्या साहित्यिकांनी गांवपणांचेर घालो उजवाड। आनी स्टारमॅन म्हूण नामना जोडिल्ल्या एंथनीन नखेत्रां करपाच्या कामाक केल्या सुरवात। अंदू तयार करतलो 800 नखेत्रां। आता गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो विस्तारान। तेरेखोल न्हंयचेर पूल बांदपाचें काम कांय कारणां खातीर आडखून उरिल्लें। त्या पुलाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी केरी पंचायतीन केल्या। थळाव्या आमदारांक फाटीं ह्या संदर्भात तांणी एक पत्र बरयल्लें। आतां परत एक फावट पत्र बरयतले अशें थळाव्या पंचायतीन कळयलां। हो पूल बांदल्यार केरीच्या लोकांक लेगीत आदार जातलो अशें पंच आनी सरपंचाचें म्हणणें आसा। रेती म्हणजे एक नॅचरल जाल्लें आसा, तेका आमी नॅचरलाक आमी कितें करूं शकना। पण ब्रीज जर जालो जाल्यार सगळो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। सगळें उदक सॉल्व जाता, रेती फेरीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता, लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता, अशें सगळे फूल प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जेन्ना जो ब्रीज जातो। आनी ब्रिजाक लागून आमी पंचायत आमदारा कडेन जास्त प्रेशर घालून तो बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करपाचें आमी येता। आनी हांव आमच्या गांवच्या लोकां कडेन एक हेल्प मागता की कोणीच त्या ब्रिजाक लागून कोणीच अपोज करचो न्हू। कारण आमचो एक गांव, आमचो थोडोसो एक लोक आहा तो ते सायडीन उरलेलो आसा। जर ब्रीज जालो जाल्यार ते आमच्या गांवांक आमच्या जॉयंट जातले। त्या लागून हांव आमच्या गांवांच्या लोकांक सगळ्यांक अपील करता की त्या ब्रिजाक लागून कोणीच आडकाठी हाडची न्हू। तो ब्रीज आडोवपाक लागून कोणीच कितें एक प्रॉब्लेम करचो न्हू अशें हांव सगळ्यां कडेन हांव गांवांतल्या लोकां कडेन हांव विनंती करता। एनजीटीन तो पयलीं भायर मारलो, पूण तो आतां तो पास जाल्लो आसा। गव्हर्मेंटान सांगलें आतां आपूण तुका सरकारान सांगलां आतां आपूण तुका आतां करून दिता। आमच्या आमदारान सुद्दां आमकां सांगलां की आतां आमी तो फुडें आमी करया, आतां फुडें वचपाक परमिशन दिल्लेलें आसा। रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध आसतना लेगीत सरकार लोकांक फटोवन हो प्रकल्प कित्याक हाडपाक सोदता असो प्रश्न गोंयचो एकवट संघटनेचे वांगडी ऑलविल ब्रॉड्रिक्स हांणी केला। रेल्वे दोट्टीकरणाचो विशय न्यायालयांत आसतना आरव्हीएनएल हे काम सुरू कशें दवरूंक शकता असोय प्रश्न तांणी सरकाराक केला। गोंयचो एकवट सरकाराच्या ह्या असंवेदनशीलताये विशीं लोकां मुखार हाडटलो, तशेंच हो प्रकल्प बंद उडोवपाक सरकाराक लायतले अशेंय तांणी म्हणलां। Degradation of underwater resources through noise pollution, our heritage houses and others which were newly built along the tracks are being systematically destroyed. Our health is at stake. We are senior citizens all along the route and we do not understand what is this government here up to. The matter is sub judice. There are petitions being filed in the High Court. The CEC also gave through the CEC's order, the report, the Supreme Court has also given a verdict in favor of the environmentalists, in favor of my Mole. And 37 kilometers along the route are, debarred. They are the railway, RVNL cannot construct. So, for whom are they building these double tracks through our villages?
This is a big question mark. And we at Goenzo Airport, we reiterate here that we will not rest until this project is scrapped in its totality. गुरुवर्य सर्गेस्त विनायक बोर्डेकार स्मृती भजन कीर्तन महोत्सव लाडफ्या वडा उमेदीन मनयलो. कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान दिवचलच्या स्वरसिद्धा संगीत विद्यालयान ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी महोत्सवाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, सरपंच पद्माकर मळी, ज्येष्ठ कलाकार साबाजी मोपकार आणि हेर मानेस्त हाजर आशिल्ले. ह्या वेळार कांय ज्येष्ठ कलाकारांचो लेगीत भोवमान जालो. सन्मानित करत आहोत. जोरदार टाळ्यांचा जर आपण सर्वजण त्यांच्यासाठी करूया. त्यांच्या कलेची दखल घेण्याचा हा लहानसा प्रयत्न आहे. आवड असून गेली 20 वर्षे पत्रकारितेत आहे. हे गोमंतक, लोकमत, पुढारी आदी दैनिक मध्ये वृत्तांत लेखन करीत फोंड्याच्या फर्मागुडयेर कटमगाळ दादाचो आशीर्वाद घेवपाक भाविकांनी आयतारा व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. दर बुधवार आनी आयतार हांगा गोंयभर तशेंच गोंया भायले भावीक व्हडा प्रमाणात येतात. जागृत देव अशी नामना फावो जाल्ले ह्या देवचाराक लोक रोट घालतात. 2 तांदळाच्यो भाकऱ्यो, माडाचो सूर आणि 2 विडियो रोट म्हणून देवचाराक घालतात आणि आपली सुखदुःखां तांकां सांगतात. जागृत देव आशिल्ल्यान लोकांची दुःखां पयसावतात आणि लोकांनी आंगयल्ल्या प्रमाण रोट ना जाल्यार कांबळ देवाक स्वखोशीन भेटयतात. गोंयभर ह्या देवाच्या रुपान पावपी देवचाराक कटमगाळाचो दादा म्हणून मान दितात. गांवगिऱ्या वाठारांतले मातयेंत आमची संस्कृती लिपल्या आणि ताचो सांबाळ करपाचें काम संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान जागा मुखार येतात. त्या संस्कृतीचो सांबाळ करपा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय. गांवांतलीं शेतां, देवळां, कुळागरां ही गांवच्या गांवपणाक लागून तिगून उरतात. ते मातयेचो सुगंध आपले भोंवतणी पातळावपा खातीर साहित्य संमेलनाचें आयोजन गांवगिऱ्या वाठारांनी आयोजीत केल्यार आमची लोकसंस्कृती जिती उरपाक मजत जातली. आयज सालेली सारख्या गांवगिऱ्या वाठारांत संमेलन आयोजीत करून शेतकारांचे मातयेंत रुजिल्ले गांवपण साहित्य संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान मुखार येत आशिल्ल्यान ही तोखणायची गजाल आसा अशें महाराष्ट्रांतले नामनेचे लोकशाहीर संभाजी भगत हांणी सांगले. साहित्य मंथन सत्तरी आणि श्री सिद्धेश्वर पंगड सालेली हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ले 3रे गोंय राज्य पावण्यार ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे उक्तावण कार्यावळीत मुखेल वक्ते म्हणून ते उलयताले. उगवण्याची जी संस्कृती आहे, उगवणाऱ्यांची संस्कृती आहे, ती एक ह्या देशामध्ये संस्कृती आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला ही अशी सापडल्याची किंवा गिळात केल्याची किंवा कब्जा केल्याची एक संस्कृती आहे. ज्यांचे हात जमिनीमध्ये असतात ते फार सरळ जगत असतात. मगाशी मी इथे एक गाणं ऐकलं
आणि इतकं सरळ होतं ते की काय आहे इकडं आणि देवा महाराजा हे सगळं नीट कर. आणि तिची चाल पण सुंदर होती, ठेका पण एकच होता, अगदी सरळ. हे एवढं सरळ पण कुठून येतं तर या वातावरणामधनं ज्या पद्धतीचं जीवन इथे शेतकरी जगतात तिथून हे सगळे ठेके, तिथून हे सगळ्या गाणी, तिथून ही एवढी सरळ चाल ज्याला म्हणतो ती आलेली आहे. ज्यांचे हात मातीत असतात त्यांची एक संस्कृती असते आणि ज्यांचे हात मातीतून निघतात आणि कष्ट करत नाहीत पण पोट भरतात त्यांची एक संस्कृती असते. नाताळांचे खाशेलपण म्हळ्यार नखेत्रां आनी गोठो. नाताळाचो सण लागीं पाविल्ल्या नागशे वाठारांतलो नखेत्रां तयार करपी एंथनी रॉड्रिगीस हाची याद जाता. एंथनीक स्टारमॅन म्हणून वळखतात. 16 वर्सां पुराय जालीं तो नाताळा खातीर वेगवेगळ्या रंगांची नखेत्रां तयार करता. दर वर्सा नखेत्रां तयार करपाची मोख ताची बदलत आसता. अंदू वट्ट 800 नखेत्रां तयार करपाची मोख एंथनीन दवरल्या. जाल्यार आख्या वर्ल्डां फामाद आहा. एटलिस्ट म्हाका 16 वर्सां जालीं करूंक लागल्या. पूण म्हाजें दुसरें करीत आसता हांव. म्हाका जाय तें अप्रिशिएट करताय. एकलो मनीस इतली स्टारां करता म्हूण जाय जाण म्हाजे फुड्यान येवन म्हाजी इंटरव्यू घेवन जाय पळयताय. म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार हांव तुमकां सारकें दाखयता. जायतो लोक म्हाका प्रूव करता खरेंच एकलो करता काय म्हूण. सकाळच्या 3:00 3:30 उठ्ठा हांव आनी 9 वरांचेर बसलोलो उठ्ठा करता. मागीर हांव ब्रेकफास्ट आनी मागीर म्हाजें कितें मार्केटींग करून मागीर हांव परतो एक वरभर बसता. मागीर हांव परतो सांजचो बसता. म्हाका फोट्यो मारपाची गरज ना. कोण म्हाका हेल्प करना. म्हाजी मिसीस फकत म्हाका हेल्प करता. तेवूय जाल्यार हांव झगडटा म्हाका एकल्याक सोडलो काय म्हणून. मागीर तें येता करपाक. आतां हांव तुमकां सारकें इंट्रोडक्शन दिता. पयलेच स्टार्ट जाता तेन्ना म्हाजे दोन कोंडे हे हांव फोडटा. हे फोडून जाले म्हणटा ते कितल्यो मोठ्यो बोडयो जातात. मागीर त्यो बोडयो हांव तासून इतली बारीक करता. ही बोडी बारीक जाली म्हणटा तेजी कितें फ्रेम करता. तेजी पळय फ्रेम जाली ही 20 कोडे बांदूंक पडटा. आतां ही फ्रेम रेडी जाली म्हणटच मागीर हांव त्याचं इस्टार करता. आतां एका बोडयो लावन ते इस्टार जाले. आतां इस्टार जालें म्हणटच तेका मागीर तेचो ह्यो फोल्यो लायता. ह्यो फोल्यो लावन तेका हें सगळें डेकोरेशन जाता आनी मागीर इस्टार हें रेडी जाता. गोंयांत वेगवेगळे कलाकार आसात. कांय कलाकार स्वता शिकून आपल्या कलेक लोकांमेरेन पावोवपाचो यत्न करतात. असोच एक कुडचडे वयलो फामाद चित्रकार प्रदूल सांगेकार हो वेगवेगळी चित्रकला करता. पेन्सिल, स्केच पेन, वॉटर कलर आणि हेर वस्तूंचो वापर करून काडिल्ली ही सोबीत चित्रां कुडचडेचो चित्रकार प्रबुल सांगुलेकर हाचे कलेची वळख करून दितात. प्रदुलाचें शिक्षण गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या हेल्थ म्युझिक विभागांत जालें. पूण ताका संगीता इतलीच चित्रकलेची आवड. सध्या ताणें आपल्या चित्रकलेक वेगवेगळ्या वस्तूंचो आणि साहित्याचो वापर करून आपल्या कलाकृतीक भर घातला. आतां हांव डिफरंट टायप ऑफ पेंटिंग्स करता. स्टार्ट हांवें म्हाजें डिजिटल पेंटिंग आतां स्टार्ट केल्लें. मागीर रुची पेन्सील पोर्ट्रेटां स्टार्ट जाली. पेन्सील पोर्ट्रेट जावन हांव डिजिटलां मातशें मुखार सरपा लागून लायन आर्ट पोर्ट्रेट केलें. फेसलेस पोर्ट्रेट स्टार्ट केलें. मागीर म्हाका दिसपाक लागलें की अशें गोंयांत कांयच एक आर्टवर्क फॉर्म अशें बरें ना. सो हांव चिंतपाक लागलो वेगळेंच कितें करूं. सो हांवें मागीर स्टेपलर आर्ट केलें. मागीर स्ट्रिंग आर्ट केलें. मागीर लीफ आर्ट स्टार्ट केलें. लीफ कार्विंग केलें. स्केलेटल आर्ट फॉर्म तो अजुनूय तरी कोणें डेवलप केलो ना. तो हांवें म्हगेलो ओन स्टार्ट केला स्केलेटल आर्ट फॉर्म. अजून तरी गोंयांत कोण करना आनी इंडियेकूय तशें आर्ट फॉर्म केलो ना. तो म्हाजोच एकट्याचोच आर्ट फॉर्म. आनी मागीर अशें कॅनवस पोर्ट्रेट स्टार्ट केला. मागीर पेंटींग ती सगळी स्टार्ट केल्या. इनवर्ट आर्ट आसा तो इनवर्ट आर्टूय कोण करना तो हांवें स्टार्ट केल्लो आसा. आनी डायस आर्टूय फॉर्म केल्लो आसा हांवें. आतां फ्युचराक हांव प्लॅन करता दुसरे फॉर्म ऑफ आर्ट गोंयांत हाडपाक जे कोण पळोवपाक सोदना गोंयकारांक पळयना ते आमच्या गोंयांत हांव करपाक सोदता आनी गोंयचें नांव वयर काडपाक सोदता. कोरोना महामारीत ह्या कलाकारान आपल्या चित्रकलेक एक वेगळो मार्ग दिलो.
बापाय कडल्यान फकत 1000 घेवन ताणें आपल्या कलेची सुरवात केली. आयज हो कलाकार स्वता शिकून दुसऱ्यांक शिकोवपाचो विचार करता. जेन्ना कोविड स्टार्ट जालो तेन्ना हांवें मागीर आर्ट फॉर्म स्टार्ट केल्ले, बट म्हाका आर्ट फॉर्म चड व्हडले नासले आनी त्या टायमार हांव कोविड वर्कर म्हणून काम करतालो. बट म्हाका अशें पयशे नासलेले की 1000चे हांव सेट घेवपाक. सो म्हाका पाडेन मागलें की म्हाका 1000 रुपया दी, हांव मागीर स्केचिंग स्टार्ट करतलो आनी मातशी पोटा लागून कितें मेळटा म्हणून ट्राय केल्लें. सो म्हाका त्या टायमार पप्पान रोखडे 1000 रुपया काडून दिले. सो हांवें त्या टायमार जे हांवें स्टार्ट केलें पेन्सील स्केच, म्हाजे ओन पयलीं हांवें पेन्सील स्केच केलो. मागीर हांवें चिंतलें की म्हागे ओन पेन्सील स्केच करता, दुसऱ्याक केल्यार म्हाका आनी मुखार इन्कमूय मेळटलें आनी म्हागे नांवूय जातलें. सो हांवें तशें करून मुखार सरलो. सो आतां हांव प्लॅन करता की म्हाका कोण गव्हर्मेंट सपोर्ट मेळटा आनी कसलो सपोर्ट मेळटा जाल्यार हांवें असली डिफरंट टायप ऑफ आर्ट फॉर्म आसा पळय ते आमचे फूल गोंयकार भावा भयणींनो शिकोवपाक सोदता. सो अशें केलें जाल्यार थोडे भुरगे हांव करता तसोच स्केचिंग करून सेल करपाक शकतले. सो ते आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक शकतले. गव्हर्मेंट जॉबाची गरजूय बी लागपाना आनी असले आर्ट फॉर्म करून ते बरे एक्झिबिशनां आमचे गोंयचें नांवूय वयर काडपाक, गोंयचें नांव वयर बी काडटलें आमचें. अशा कलाकारांक गोंय सरकारान आदार दिवन तांच्या कलेक एक वेगळी दिका दिवपाची गरज आसा. तशेंच दर एका कलाकाराक फकत पयशां खातीर न्हय तर तो आपली कला 4 लोकां मेरेन पावची ह्या हेतान कलेक एक वेगळो मार्ग दीत आसता. अशे कलाकार आयज आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटात. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेची सध्याची अवतिकाय पळयात. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला महानगरपालिकेन कितलीशींच कामां हातांत घेतल्यात. वचत थंय रस्ते खणून दवरल्यात. इतलेंच न्हय तर जाय थंय पणजे शारांत सिग्नल आनी हेर खांब्यांचेर केबलांच्यो वायरी गुठलावन दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात. हे खातीर रस्त्यावेल्यान चलपी पादचाऱ्यांच्या पांयांत ह्यो वायरी अडकून उरतात. देखून लोकांक हाचो भरपूर त्रास सोंसचो पडटा. ते खातीर महानगरपालिकेन तशेंच संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दर्यावेळो नितळ दवरच्यो आनी दर्यांत प्रदूषण करचें न्हय ह्या हेतान पणजी महापालिका आनी मेक माय ट्रीप हांच्या अंतर्गत लोकांक जागृताय हाडपा खातीर रेवेची कलाकृती तयार केल्या. 2 दीस लागून ही कलाकृती मिरामार दर्यावेळेर उबी केल्या. ही रेवेची कलाकृती पळोवपाक तशेंच फोटो काडपाक लोकांनी लेगीत गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. डोंट लिटर, सेव्ह नेचर, सेव्ह मरीन लायफ अँड सेव्ह द प्लॅनेट अशे संदेश त्या रेवेवयल्या कलाकृतींचेर बरयल्ले वाचूंक मेळटात. मूळ ओडिशांतली मात गोंयांत राबितो करपी आरती नायक ह्या बायलेक घुवळे वखदांचे वेव्हार करतना आख्खे रिंग रोडाचेर मडगांव पुलिशेन धरली. तिचे कडल्यान सुमार 5.5 लाख रुपयांचो गांजो पुलिशेन जप्त केला. फाटल्या 2 दिसां पयलींच मडगांव पुलिशेन आनीक एकल्या घुवळे वखदांचो वेव्हार करतना अटक केल्ले. गोंयांत घुवळे वखदांचो वेव्हार कशा पद्दतीन वाडटा हाची जाणविकाय करून दिवपी हे आनी एक प्रकरण. महत्वाचे म्हळ्यार बिगर गोंयकार ह्या वेवसायांत चड घुसपल्ल्याचे दिश्टी पडटात जाल्यार आतां दादल्या सयत बायलो लेगीत पयसो करपाच्या नादान घुवळे वखदांचे वेव्हार करतना दिश्टी पडपाक लागल्यात.
आज सकाळ फुडें अर्ली इन मॉर्निंग आमी एक रेड मारली नार्कोटिक्स रेड्स आनी तितून एक आरती नायक ही जावन आसा गजापती ओडिसाची हांगा रिंग रोड आसा पळय न्हू आख्यान थंय तिका रेड हँडेड धरली बींग पॉजेशन ऑफ 5 किलो 50 ग्राम गांजा वर्थ ₹5,50,000. सर आता मुखाले कितें आसा तेजी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा तितून कशें कितें येयलें आनी कितें आसा पळय कोणाक कितें दिता तें फायंड आउट. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचें नांव दिवपाचें लागीं थारिल्लें आसा अशी माहिती खासा गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत पर्रीकार हांचें नांव केंद्र सरकाराक सुचयलां. विमानतळाच्या नांवाची घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक उक्तावणा वेळार करतले. आयतारा 1.5 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं विमानतळाचें उक्तावण जातलें. ह्या सुवाळ्याक 10,000 लोक हाजेरी लायतले अशें कळटा. गोयची 10% रेशन कार्डां आधार कार्डा वांगडा लिंक करूंक नात. म्हळ्यारूच लागीं 35,000 गोंयकारांनी तांची रेशन कार्डां लिंक करूंक नात. गोंयांत APL, PHH, अंत्योदय, अन्नपूर्ण आनी हेर प्रकारची रेशन कार्डां मेळून वट्ट 3,35,430 रेशन कार्डां आसात. केंद्राच्या आदेशा प्रमाण रेशन कार्डां आधार कार्डा वांगडा लिंक आसपाक जाय. जांचें रेशन कार्ड लिंक ना तांकां धान्य दिवप ना असो सरकाराचो नेम आसा. महाराष्ट्र तशेंच हेर राज्यांत हो नेम चालीक लागला, मात गोंयांत हो नेम फावो ते प्रमाण चालीक लागूंक नाशिल्ल्याचें कळटा. बांदकाम क्षेत्रांत काम करपी कर्मचाऱ्यांचो EPFO सरकार सुरू करपाची आसा. रेराच्या निर्देशा प्रमाण हो सर्वे जातलो. राज्यांतल्या बऱ्याचशा बांदकाम प्रकल्पांचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांची EPFO नोंद करतली. हे खातीर कामगारां मदीं तांच्या हक्कां विशीं जागृताय घडोवन हाडटले. कायद्या प्रमाण कामगारांक खंयचे आनी कसले फायदे मेळूंक शकतात तशेंच हेर प्रकारच्या जागृतायेचोय हातूंत आस्पाव आसतलो. शेनवारा कोळवाल पुलिसांनी औचित्यवाडो थिये लालाकी बस्तीत केल्ल्या टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमे खाला कसलीच कागदपत्रां नाशिल्ल्यान 7 जाणांक पुलिसांनी अटक केला. जाल्यार सदर दुबावितांच्या घर धन्या आड गुन्यांव नोंद केला. लालाकी बस्तीत भाडेकार पडताळणी मोहीम राबयली. हातूंत सुमार 50 भाडेकारांची नोंद पुलिसां कडेन नाशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. ह्या भाडेकारां सयत तांच्या घर धन्यांची चवकशी पुलिसांनी मोहिमे खाला केल्ली. गोंयांत रातच्या 10 उपरांत भौशीक सुवातींनी पार्ट्यो आयोजीत करून ध्वनी प्रदूषण करपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पुरायपणान बंदी घाल्या. तरी लेगीत पुलीस आनी राजकी फुडाऱ्यांच्या सहकार्यान दर्यादेगेर पार्ट्यो सुरूच आसात. शेनवारा रातीं हणजूण दर्यादेगेर रातच्या 10 उपरांत कान फोडपी संगीत लावन पार्ट्यो सुरूच आशिल्ल्याचें पुलिसांक कळीत केलें. तरी पुलीस वेळार पावले नात. उपरांत मध्यान राती 1.5 वरांचेर पुलीस त्या जाग्यार पावले आनी पार्टीक बंद करून एकल्याक अटक केले. देखून आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशांक भंग करपी पुलिसांचेर कारवाय करपाची मागणी आसा. 2 दिसां आदीं पर्यटन मंत्र्यान सांगिल्लें की दर्यादेगेर बेकायदेशीर पार्ट्यांक पुलीस जापसालदार आसात. तशेंच गृह खात्यांक लेगीत ताणें जापसालदार धरिल्ले. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री खंयचो निर्णय घेता हें म्हत्वाचें थारतलें. गोमंतक टीव्हीचो संचालक संपादक राजू नायक हांचे कडल्यान हे विशीं अदीक माहिती जाणून घेवया.
हायकोर्टान बंदी घालूनय मोरजे दर्यावेळेचेर राती 1:30 मेरेन पार्टी चालू जाल्ली आनी तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर संगीत लायिल्लें अशी माहिती आमकां मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भात स्थानिक लोकांकडेन आमी जेन्ना संपर्क साधलो तेन्ना तांचे कडल्यान माहिती मेळटा ती अशी पोलीसच उसरां थंय आयले. आमकां स्थानिक जे पळय आवाजा संदर्भातली एक नियंत्रित कमिटी आसा ह्या कमिटीच्या लोकांचें म्हणणें आसा की 10:30 पार्टी बंद केल्ली, पूण तांकांय अजून खात्री ना. तेही स्थानिक लोकांकडल्यान माहिती घेतात, पूण विश्वसनीय माहिती म्हणटा पोलिसांनी जवळ जवळ पार्टी उसरां म्हणजे जवळ जवळ 1:30 सुमार बंद केली. आमी ह्या संदर्भात आमदार कार्लोस फेरेरा जे स्वतः एक वकील आसात आनी तेच हायकोर्टात गेल्यात, तांचे कडल्यान माहिती मेळटा की तांणी पोलिसां कडेन संपर्क साधलो आनी पोलीस निरीक्षकान राती तांकां 1:23 संदेश धाडलो की आमी पार्टी बंद केली. सो आता ही पार्टी कितल्यांक बंद केली? स्थानिक रिपोर्टर सांगतात की पार्टी जवळ जवळ 10:30 बंद केल्ली, पूण ताच्या नंतरही पार्टी चालू आशिल्ली आनी ती जर 1:30 मेरेन चालू आशिल्ली जाल्यार ही एक गंभीर बाब. कारण ह्या पार्टीन ही जी मोरजे पार्टी चल्ली हाचे दर टेबलाचो दर आशिल्लो जवळ जवळ 15 लाख, म्हणजे कितलेशे कोटी रुपयांची उलाढाल ह्या पार्टीन जाली. ह्या पार्टीन भितर विदेशी डीजे आनी संगीत वाजोवपाक विदेशी नागरीक आशिल्ले. सो ही एक गंभीर बाब की आमच्या वेळेत कायदे नेम आसून हायकोर्ट मॉनिटरिंग करपाचो आदेश दिता आसूनय विदेशी नागरीक जर येवन हांगा जर संगीत कर्णकर्षक संगीत वाजयतात जाल्यार ती एक गंभीर बाब आनी खूब गंभीर. ह्या संदर्भात चौकशी जावपाची गरज आसा आनी स्थानिक मनीस तर सामको असहाय हतबल जाल्ल्याचें चित्र आमकां दिसती पडटा. इंडियन मेडिकल असोसिएशन फोंडा आनी दोतोर आमशेकर आणि तांच्या समितीन वाळपय वाठारांत 5वी मॅरेथॉन आयतारा घडोवन हाडली. डिसेंबराच्या पयल्या आयतारा रन फॉर फिटनेस ह्या उद्देशान दोतोर आमशेकर आनी ताची टीम फाटले 5 वर्सां सावन ह्या कार्यावळीचें आयोजन करतात. मॅरेथॉनाचो फ्लॅग ऑफ करपा खातीर मुखेल सोयरे म्हण पंकज सायनेकार, अनघा प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या मॅरेथॉनाक वाळपयच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या मैदाना सावन सुरवात जाली. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.